वास्को ल्हान चलयेचे स्कुलांत जाल्ल्या बलात्काराचे केशींत सगळ्या गोंयकारांचे फिंगरप्रिंट सीबीआयक दिवपाचो वास्को जेएमएफसीचो आदेश हायकोर्टान स्थगीत दवरला। गोंयकारांक आधार कार्ड दितना घेतिल्ले बोटांचे ठशे सीबीआयक दिवचे म्हूण वास्कोचे जेएमएफसी कोर्टान केंद्र सरकाराक आदेश दिल्लो। ताका हरकत घेवन नियोजन आयोग मंत्रालय कोर्टांत गेले। आतां हायकोर्टान सीबीआयक नोटीस काडल्या। सीबीआय म्हणटा सगळ्या गोंयकारांचे फिंगरप्रिंट्स मेळ्ळ्यार गुन्यांवकारा मेरेन पांव येता। वास्को ल्हान चलयेचेर स्कुलान बलात्कार जाल्लो घडणुकेक वर्स जाले। अजून हे केशीन ठोस अशें कांयच मुखार येवंक ना। हो गुन्यांव घडिल्ले सुवातेवेले कांय फिंगरप्रिंट्स आसात। ते सगळे गोंयकारांच्या फिंगरप्रिंट्सा कडेन जुळोवन पळयल्यार गुन्यांवकार मेळपाची शक्यताय सीबीआयन जेएमएफसी कोर्टान उलोवन दाखयल्ली। ताचे वेल्यान आधार कार्डा वेळार एकठांय केल्ले सगळे गोंयकारांचे बोटांचे ठशे सीबीआयक दिवपाचो आदेश कोर्टान केंद्र सरकाराक दिल्लो। सुमार 11 लाख गोंयकारांचे फिंगरप्रिंट सीबीआयक दिले जाल्यार ताचो गैरवापर जावंक शकता अशें नियोजन आयोग मंत्रालयान हायकोर्टाक केल्ले याचिकेन म्हणला। आधार कार्ड येवजणे खाला एकठांय केल्ले बोटांचे ठशे गोपनीयता हक्का खाला येता असो प्लानिंग कमिशनाचो आर्ग्युमेंट। नियोजन आयोगाचें म्हणणें हायकोर्टान सध्या आयकून घेतला आनी जेएमएफसी कोर्टाच्या आदेशाचेर स्थगिती दिल्या। पूण सरकारा कडेन जर फिंगरप्रिंट्सांची म्हायती आसा जाल्यार ताचो वापर गंभीर स्वरुपाचे गुन्यांव सोडोवंक कित्याक जावचो न्ही अशें खंडपीठान मंत्रालयाक विचारले। तपास यंत्रणांनी गुन्यांवकारांचो सोद लावंक जाय जाल्यार तांकां जाय ती म्हायती कित्याक दिवची न्ही अशेंय कोर्टान विचारले। फॉरेन्सीक पुराव्यांचो वापर केल्यार केसी तडीक लावंक आदार जाता। तशेंच निश्पाप व्यक्ती ख्यास्त जावपाची शक्यताय कमी जाता अशेंय हायकोर्टान उलोवन दाखयले। हे प्रकरण फक्त गोपनीयता हक्काविशीं ना, म्हायती हक्का कडेनूय ताचो संबंद आसा असोय मुद्दो हायकोर्टान उलोवन दाखयला। हायकोर्टान सीबीआयक नोटीस धाडल्या आनी राज्य सरकाराक हे केशीन पार्टी करूंक सांगला। फुडली सुनावणी 18 फेब्रुवारीक जातली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। पर्वरेचो प्लॉट खरेदी आनी बेहिशेबी मालमत्तेविशीं आरोपांची चवकशी पुराय जाय मेरेन सभापती राजीन आल्लेकारान पदावेल्यान कडेक सरचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। राष्ट्रवादीचे शिष्टमंडळ बुधवारा राज्यपाल वांचूक मेळ्ळे। विधानसभा अधिवेशन कार्निवालाचे दिसांनीच दवरलां, ताका लागून अधिवेशन फाटीं वा फुडें धुकलचें अशें राष्ट्रवादीन मागलां। कार्निवाल 1 मार्चा सावन सुरू जाता जाल्यार अधिवेशन 3 मार्चा सावन। आम्ही आयज राज्यपालाची भेट घेतली आणि ताका एक मेमोरंडम दिलो आम्ही। तो मेमोरंडम कितें की सभापती जी आयज आसा तेजेर जी एंटी करप्शन ब्युरो इन्व्हेस्टिगेट करता तो ह्या पदाचेर बसोन फ्री आनी फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें ना आनी जावंक शकना। सामान्य मनशाक एसीबी करपाचे पुलीस स्टेशनाचेर काय आपल्या जाग्याचेर हांगासर एसीबी ताका मेळपाक वयता, तेणें सांगला त्या प्रमाणे। सो हितून दाखयता की हो कायदो एक न्हू सगळे सरकार बाजू कोण आसा ताका कायदो दुसरो लागतो। म्हणून आमी आयज मागला गव्हर्नमेंट की प्रयत्न कर गुड ऑफिसीस आणि सभापतीक सांग सायडीक तो तू बॉस करतालो पळय तो आता तू सायडीक बॉस इन्व्हेस्टिगेशन फ्री अँड फेअर जावपाक। पहिल्याच राजभास संमेलनात मराठी राजभास आंदोलकांनी बोवाळ घालो। संमेलनात गोंधळ घालपाचो यत्न केलो। राजभाषा संचालक प्रकाश वज्रीकाराकय तांणी घेराव घालो। आंदोलक म्हणटा येता ते अधिवेशनात सरकारान मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवचो। आंदोलक शुक्रारा पणजेत धरण्याक बसपाचे आसात। राजभास संचालनालयान घेतिल्ल्या संमेलनाचे सुवातेर मराठी राज्यभाषा आंदोलकांनी राज्यभास संचालक प्रकाश वज्रीकाराक घेराव घालो। हांव ताका घेराव म्हणना, हांव म्हणटा ते विचारपाक आयिल्ले हे कितें चल्लां काय म्हणून आमी तांकां सांगलें की जो कायदो अस्तित्वान आसा, जो कायदो नोटिफायड आसा, जो कायदो अधिसूचित आसा त्या कायद्याक धरूनच आमची ही आयची कार्यावळ चल्ल्या। अशे कितल्योश्योच कार्यावळी आमच्यो चलतात। आमचे कडेन मराठी आमी ह्या विभाग सुरू केल्लो आसा, स्वतंत्र विभाग सुरू केल्लो आसा, कोंकणी स्वतंत्र विभाग सुरू केल्लो आसा। केन्ना न्हय ते सरकारान कोंकणी आनी मराठी ह्या दोन्ही भाशांचो विकास जावचो म्हणून जायत्यो कार्यावळी आखिल्ल्यो आसा। माध्यम प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याच्या भूमिकेचो आंदोलकांनी निषेध केलो। माध्यम प्रश्नाचा घोळ केलेला आहे
पूर्वी ते रस्त्यावरती यायचे तर ते मायभास हे पर्रिकर तुम्ही सगळेजण जाणतायत, मायभास वाचवायला. आता ही यांची मायभास कुठली आहे? आंदोलक म्हणतात बीजेपीन स्वतःक संस्कृती रक्षक म्हणपासारखे कांयच दवरिल्ले ना. हा निर्णय घेऊन पर्रिकरने आपल्याच पक्षाचे नाक कापलेले आहेत. आम्ही सरकारला चूक सुधारण्याची शेवटची संधी देत आहोत. त्यांनी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी राजभाषेचं विधेयक आणून आपली चूक दुरुस्त करावी. नसता येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत त्या सरकारला जनताच धडा शिकवेल. येत्या शुक्रवारी पणजीत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून मग आम्ही गावागावात जाऊन भाजपाच्या संस्कृती विरोधक धरणावर जागृती करणार आहोत. हे भाजपवाले संस्कृती रक्षक नसून ते संस्कृती भक्षक आहेत हे आम्हाला खेदाने तुम्हाला सांगावंसं वाटतं आहे. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आणि ओमकार फळारी. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.